आमची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यान्नी भितर सोदा आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यान्नी भितर सोदा आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितेच्या बणी भावनो ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयज आमी खेरीत भाशेन याज्ञिकांक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटाव. याज्ञीक जेजूचे वावर फुडें वतात तर ह्या वावरान तोच जेजू तांकां आदार आनी बळ दिवंक आमच्या याज्ञिका पासत आमी मागतना तोच जेजू जिविताचो उणो ह्या उण्या वरवीं आमकां दर एका क्रिस्ती पोरचेक आपणाची घोटाय दिता. हे ओत्मीक जेवण दिवन आमची ओत्मीक भूक मारता तर ह्या जेवणान वांटो घेवन आमी ताचे नी संदेशकार जावन ताची कुरपानी बळ आमकां मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत 35 संकवार मरेक सगळ्या दुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोमिया काकूतकोर, सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूतकोर, सोमिया काकूतकोर. मोहिमा देवाक पुंत सोर्गे आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोरेस्परा देवा सोर्गेच्या राया सोर परिदार आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांच तान आमचें काळीज भोव करून तुज्या विंचलेल्या याज्ञिकांचें काळीज सदांकाल तपतल्या डेण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरेदूत आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतांनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवांची सगळी उरपूस मोजेसाचेर आनी आरोणाचेर गुणगुणूंक लागली. ताणें म्हटलें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्वराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात. थंय मासान भरलेली आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्या. हे सगळे उरपोंचीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरोणांत हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, स्वर्गांत तावन पावसा भाशेन हांवें तुमकां उंडे धाडटलो. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूत सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांवें तुमची परिक्षा करूंक सोदतां.
आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजचे वेळार मोदें तुमी मांस खातोल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें, सांजचे लोवे उडून आयिल्ले आनी सगळे पेण्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळे पेणे भोंवतणी दव पडलो. दव उबोवन वेतोच अरण्यांतले सगळे जमीर कोळ्या भाशेन शिंकळलेल्या धोवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिसती पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हटलें, माना मुणगे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हटलें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडपकार आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गीचो उंडो दिलो. एकदां म्हणया, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी सोजमोल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे सोस्तीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गीचो उंडो दिलो. तोरी आसतना मळबाच्या कुपान ताणें हुकूम घालो. सोर्गीची दारां ताणें उगडलीं. ताच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें माना धाडलो. सोर्गीचो उडो ताणें तांकां दिलो. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बोलिस्टाचो उंडो. दादोशी जायसोर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार आपले पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरजेक सोर्गीचो उंडो दिलो. भाग्योन पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोमयाच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारतां. फुडाराक आनी खोलक्या मनाचे ओन भावार्थ्यां पोरी जियो नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक तुबा विरेत जेजू सवें आसा तें सोत तुमकां परगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमचे आद्यान जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वांदोण्यांनी वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सैम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची साक्षी सारकी नवसोनी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सोलून उबी रावया. उड्ड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सोळिस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण लोकांक देखले तेन्ना तो लोक वड्यांनी चडून जेजूक सोदीक कफेर्नावां आयलो. तो तांकां थोडेर मेळ्ळो.
तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उण्या खान दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावून सोदता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोपता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलें कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी ओरण्यांत माना हेलो, तांणी ताका सोर्गीचो उणो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, मोजिसान तुमकां सोर्गीचो उणो खावंक दिवंक ना. तुमकां खरो सोर्गीचो उणो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गांतान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उणो. तांणी ताका म्हणलें, हो उणो आमकां सोदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उणो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव पोटोमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भणी भावनो, एक पावटी खूंय एक आरटीओ ऑफिसर जेन्ना रस्त्याचेर रावलोलो, जे गाडयो नेमा प्रमाणे गाडयो वचनात वा नेमा प्रमाणे गाडी चलयना पळय तांकां तालाव दिवपाक. अशें एका मोटरान एकलो मनीस आयलो, ताका ह्या ऑफिसरान ताका थांबयलो. ताका विचारलें, तुजे गाडयेचीं कागदां दाखय. जाल्यार ह्या मनशाची गाडयेचें रेजिस्ट्रेशन कोबार जाल्लेलें, वर्सां कोबार जाल्लेलीं. आनी हें पळोवन ताणें आरटीओ ऑफिसान ताका म्हणलें, पळय, तुजे गाडयेचें लायसन्स रेजिस्ट्रेशन कोबार जाला, तुवें रिन्यू करूंक जाय आसलें, तुवें रिन्यू करूंक ना, तुका तालाव दिवपाक पडटलो. पळय तेन्ना हो मनीस गाडी चलयतालो पळय तेन्ना ताका ऑफिसराक म्हणलें, पळय म्हणूं लागलो, म्हजे मुखार 2 वस्तू आसल्यो. एक म्हणटा पळय ती गाडयेचें रेजिस्ट्रेशन रिन्यू करपाचें, आनी दुसरें म्हज्या बायल भुरग्यांक जेवण दिवपाचें. हाचे मदीं हांव कितें करतलो? जरी तर हांवें रेजिस्ट्रेशनाक म्हजे पयशे तर करचिले तर जाल्यार म्हजी भुरगीं आनी घरकान्न बुके पडपाची. हाका लागून हांवें रेजिस्ट्रेशन फारीक करूंक ना, म्हजे चुचोरे कर. पळय तेन्ना हो ऑफिसर ताचें आयकता, कानी आयकता, आनी उपरांत ताका बील कशें बरोवन दिता. पूण बील कशें बरोवन दितना ताका 1,000 नोटूय दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या ऑफिसरान ताका तालाव दिवंक ना, पत्तेच जाल्यार ताका 1,000ची नोट दिली. ही घोडे कोणें पळोवंक ना आसतेली, पूण ह्या मनशान गाडी चलयता त्या मनशान उपरांत ती दाखोळ केली, सांगली. जाल्यार हो आरटीओ ऑफिसर आपणाची नांवां कोणाक सांगूंक ना. पत्तेच जाल्यार उपरांत जेन्ना उरलेल्या ऑफिसरांक केन्ना गमलें पळय तेन्ना ते जाणो आसलेले की हाची ह्या ऑफिसराची ही पयली बरी कोन्नी न्हय, पूण जायत्यो बऱ्यो कोन्न्यो ताणें केल्लेल्यो. जायत्या जाणांची भूक ताणें मारलेली, जायत्या जाणांक त्रासांतली मेकळीं केल्लेली, आनी ह्या वरवीं बऱ्या कोन्यांनी ताणें आपणाची जबाबदारी फुडें व्हेल्लेली. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयजचो विशय जेजू जिविताचो उणो. जो हो उणो खाता ताका कदींच भूक लागची ना.
जेजू आमकां दर मिसाच्या भेटेन आपणाचे मांस आनी रगत दिता, आपणाकूच मोडून आमकां दिता, आनी हेच करूंक तो आमकां उलो कोत्ता, आमकांच मोडूंक दुसऱ्यांक पावोवंक. ह्या आरटीओ ऑफिसरान तेंच केलें. आपणाक उणें करून तो दुसऱ्यांक गोज्जेवंताक तो पावलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान देवान इस्रायल पोजा गुणगुणटाली. कित्याक गुणगुणटाली? आमी हांगासर इजिप्टान काय बरे दीस जाताले, जावं घडयेक ते त्रासाचे दीस, जावं घडयेक ते गुलामपणाचे दीस, पूण ती म्हणटात आमी काय बरे दीस जाताले, हांगासर आमकां भुकेन तूं मागताय. प्रितीच्या भयणी भावनो, इस्रायल पोजा एके भाशेन हे त्रास सोसूंक तयार आसलेली, पूण जेन्ना ताची पोटार रिती जातात तेन्ना ती देवाक, जी ताका सोडलेलो देवाक ती विसरतात. आनी देव तांचो उलो आयकून तांकां माना धाडटा, तांची भूक मागता, तांची पोटाची भूक मागता. देव तांकां पावता. प्रितीच्या भयणी भावनो, देव आमकांय पावता. आपणाच्या पुताक संवसारान धाडून आमच्याय पोटाची आनी आत्म्याची भूक तो मागता. आमी इस्रायल पोचे भाशेन गुणगुणटेल्या काय ओ त्याच जेजू भाशेन आमकांच म्हणूंक आमी दुसऱ्यांक पावतले. आमकां दुसऱ्यांक पावोवंक आयज आमकां उलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज याज्ञिकांक भेटयलो दीस आमी पाळटा. जायते याज्ञीक त्याग सॅक्रिफायस करून जायते आपणाचे पोटजेक पावतात. हालींच आमी खबर आयकल्या फादर स्टॅन स्वामी हाणें आपणाचें जिवीत खर्चूंक गरिबां पासत, ज्या गरिबांक मस्तितेले तांचे पासत तांचे होक राखपाक आपणाचें जिवीत सोडयलें. निमाणे खेपेक पासून ताणें गरिबां पासत तो झुजलो. कितें फावो जालें? बणकोणीन घालो, बेश्टे घराणी घालून ताका बणकोणीन घालो. आनी शेकी बणकोणींत आसतना तो मेलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, असले कितलेच याज्ञीक मोटवाशी भाव आनी भयणी आपणाचें जिवीत खर्चितात, तांचे पासत आमी मागूंक गरजेचें. आयज याज्ञिकाचो दीस आमी पाळटना सगल्या याज्ञिकां पासत, आमचे फिरगोजेन वावुरतेल्यां पासत, आमचे फिरगोजेच्या याज्ञिकां पासत, मिसाळाच्या गांवांनी वावुरतेल्या याज्ञिकां पासत, आमच्या गोंयांत वावुरतेल्या याज्ञिकां पासत आयज मागूंक आयज आमकां उलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, हे आमी कोविड-19 हे पिडेन भितर आसा. हे पिडेक लागून जायत्या जाणांक लुकसाण जालां, जायत्या जाणांक चे शिर्वीस गेल्या, जायतीं जाणां लाचार जाल्यान गरीबसाणेन बुडल्यान. असल्यांकूय आमी पावूंक गरजेचें. असलीच एक काणी तुमकां सांगता. तामिळनाडूच्या गांवांत एकली 85 वर्सांची अस्तोरी आसलेली कामला थाल. ही कामला थाल अस्तोरी कोयमातूर आउटस्कर्ट्स हांगासर ती रावताली. आनी तिचो धंदो बेश्टो धाकटो आसलेलो. इडली करून ती विकताली. आनी इडलीचो प्रायस कितलो आसलेलो काय, फकत 1 रुपया. जेन्ना कोवीड ही पिडा भितर सरली पळय तेन्ना जायत्यांनी आपणाच्यो वस्तू विकताल्यो ताचो प्रायस डबल ट्रिबल केलो. पूण हिणें तशें करूंक ना. 1 रुपयाक इडली ती विकताली. 1 रुपयान इडली समार विकताली. जायतो लोक थंयसर येतालो. आपणाचो भाव तिणें वाडोवंक ना. पूण पत्तें जाल्यार खरें म्हणल्यार तिका जाय नासलें. कित्याक? जें कितें वस्तू जाय हे करपाक इडली करूंक त्यो तिचे हाडपाक जाय नासलेलें, घडो नासलें. तरी आसतना जें कितें आसा तितलेंय मोडून ती हाडून आपणाचो प्रायस तोच धरून इडली विकताली. ही ताची खबर सगल्याक गमली. तिका इडली अम्मा अशें म्हणून पाचारताले. आनी मोगान तिका फातिमा अशें म्हणटाले. फातिमा ही आमची अस्तोरी बरेपण पळोवन जायतो लोक वो तिचो धंदो फुडें व्हरोंक जेन्ना तिचें जाय नासलें तेन्ना उदारपणान तिका जावं नाल्ल, तांदूळ, कितें वस्तू गरजेच्यो पळय ते तिका दिताली. आनी तांच्या आदारान दर दिसा तिची चटणी पासून इडलीची वेगवेगळी जाताली. आनी बऱ्या मनशांनी उपरांत तिका अदीक आनीक गॅस हाडून तिका डोनेट केलो. जेन्ना तूं बरें कोत्ताय तेन्ना देव खंयच्यान ना खंयच्यान तुका पावता. देव तुका उदार मनान तुमकां दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, हालींच काला फाटल्या दिसांनी आमी जाणो बुड्डीसान जायत्या गांवांक लुकसाण जालें, जायते वाडे बुडले, जायतीं घरांचें लुकसाण जालें, जायते इगोजो पासून जावं उसगांव
जावं डाबाल जावं वालपया कितल्याच गांवांक बुट्टे जावन लुकसाण जालें. जायत्या लोकांनी उदार मनान तांकां पावली एक बरी कोन्नी. असल्यो बऱ्यो कोन्यो करून आमीच आमकां मोडून जे परी जेजून आपणाक मोडून आमकां मिसाच्या बलिदानान आपणाचेच मांस आनी रगत दिता तेच भशेन आमी आमकां मोडून एकामेकाक पावूंक ताचीच कृपा आनी बळ मागुया. आनी खेरीत भशेन सगल्या आमच्या याज्ञिकांक आपणाकूच मोडून आपणाचे पोरचेची सेवा करूंक तांकांय देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो उसवाड मागुया. आमेन. सगलीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच दळाचे उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणया. स्वत मानता देवा स्वर परिदार बापा स्वर्गार निपी तुमच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घुरवें सरमलो आंकवार मरे ताय सरमलो पोस पिला काल ताणें कोच सोंसले ताका कुसाळ सोडलो तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो तो मेल्यांतलो मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर परिदा देवाचे उजव्याक बसला तुवें तान जिवांनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडेशे आमच्यो गोजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. देवान केरीत आपोवणें दिवन विचून काडलोले आमचे याज्ञीक संस्काराचे ऑर्ता बोरीक समोरमणे वरवीं पोजेची तरेकवार बूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. संवसारी वस्तूची आशा सोडून सोरोना तसली मुळ्ळ्या आपल्या फुडारपणान उखलून दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमच्या आदल्या कोट्या बोंडोवण्यांक पाट वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. आयज आमी मादोर प्रांतीक याज्ञिका आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. तांचे बरे भलायके पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. भो मोगल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या आनी तुजी कोशीश जाल्या आमकां ती दी म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदिरा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयत शुभेच्छा आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बाप्पा तुज्या याज्ञिकांनी तुजे वेदे भोंवटी तुजी भक्ती आनी तुजे पोरजेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सोबेन तांणी सदां तोखता तसले फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं.
हे मी मागता जे पुता जेजूचे नवेन आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सोर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदेदार आनी सासनाच्या देवा सोर खाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्ली आनी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां पोत्तून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपून नायेन एक तशेंच सुपून नायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय आनी तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जानवाय वाकाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जांक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोत्ताय. देखून देवदूताच्या सोल दोलबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोरबाराचो सोरेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. तूं स्वर्गी तुका सोय सोय सोरेस्पोराचे नवेन ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आमी गांवचें पियेता कितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोटा. बापाचेच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सोडुणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे मायेस सांगाती भाग्यवन जुजे तिच्या पोतीस सांगाती भाग्यवन दोदुता भाग्यवन जुजे वास आनी सोर खाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुदोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकोलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया
आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां घोस, आनी आमकां तायनेन पडोवन ठेवू नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोस काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाटाचे दिसकाल आनी तुजे कशे परवणे तिका शांती दी, आनी तूं सगळ्या एकवटांत सांबाळ. सो जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सोरंकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उगवावो, प्रियुग्योचे नानेल्यारो, जिविताचो उगवावो, कावुग्योचे नुकेल्यारो, जिविताचे उगवावो, प्रियुग्योचे नानेल्यारो, जिविताचो प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी भेटयलेल्या आनी शिवलेल्या ती बोली तुज्या याज्ञिकांक आनी सगळ्या भाट्यांक तुजें देवीक जिवीत दिव. ह्या संस्काराच्या बळान तुजे याज्ञिक मोगान सदांकाल तुका एकवटून आसूं आनी तुजे सेवेंत विस्वाशी रावूं. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे पडुपकार.